धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरांत तावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगूर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुंडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलिप, तोमे, बार्तोलेमो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवूंत सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भाव भयणी बाराबर तशेंच एरां उस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनांत मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकुनीचेर दिश्ट घाली. सगळे पिणगां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केली अजापां. पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणगेचे पिणगेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनांत गर्व दाखयतल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयली शेवटिता. ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकोलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्त जाल्यार खाली करून पुर्तिता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकरांक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताच्या पुतुवांक दिल्ल्या उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोदोय. तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेन आयलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथाचे गर्भेसपणाचे 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोंगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जालेली आंकवारी सुरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचें. सोरेस्पोर तुजे सवय आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, तूं देवाची आपुरबायेची. आयक,
तूं गरबे जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरीन एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सुरशिरो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ नोमान कृपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे ताय आसा. नियाळाक आदार. नोमान कृपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे ताय आसा. देवा बापाची हींच उतरां गाब्रिएल दुतान मारये मुखार उचारली आनी देवाची बरी खबर तिका परगट केली. त्या काळार अस्तोऱ्यांक चड मान नासलो, तरी तिणें देवाची आवय जावन स्विकारली. हें जावन आसलें तिका एक व्हड आव्हान. तिची खालतिकाय आनी भक्तीपण देवाक मानवली, देखूनच ताणें तिका विंचून काडली. आनी हीच जाली बुन्याद पवित्र सोबेक, मारयेचें देवसांव आपणावंक. आयज आमी रोजाय सायबिणीची परब समर्पितांव. सायबिणी माय जायते फावटी दिश्टी पडून पातक्यांच्या मन बदलोवपा खातीर तेर्स करूंक मागता. पाद्री पियो म्हणटा, तेर्स जावन आसा एक बोलादीक हत्यार आयचे समाजाच्या वायटांचेर झुजोंक, कारण देव दिता त्यो सगळ्यो कुरपा मारयेतावन येतात. आयचे पयले वाचपांत मारये जेजूची माय हेर अस्तोऱ्यां आनी सिसां बरोबर उंचिल्ल्या कुडींत मागणें करूंक एक बुन्याद जाली. तांणी सगळ्यांनी एकाच मनान केलेले मागणें मारये देवाक उबारताली. तर बावाटान मागणें करून माय भाशेन आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालून थीरपणान आमचें समर्पण करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी भक्तीन आनी मारयेचे मोगान तेर्स आयचें मागणें करूंक वावुरया.